नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या येवकार हांव गौरीश परबावणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. स्मार्ट सिटीच्या कामात व्हडलो घोटाळो, न्यायालयान चवकशी जावची विरोधकांची मागणी. खासगी रानां वाठारांनी झाडांची बेकायदेशीर कत्तल, आमदार विरेश बोरकारान काडलो विशय. मुखेलमंत्र्यान भायर आयलो. कार्लोसाच्या अंतिम अहवालाचेर बोट. कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे चारूय वाटांनी थारला टिकेचो धनी. उटांगराच्या पावसात दिवचल म्हालांतल्या विर्डी वाठारांत कोसळ्ळी रस्त्याची पावसाण. माती आनी गुणे कोसळून पडिल्ल्यान लोकांच्या मनात निर्माण जाला भय. घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून बेरेस्तारा साळावली धरणाचें उदक भरून लागले व्हांवपाक. पर्यटकांक खातीर साळावली धरण उक्तें. उदका स्रोत विभागाचे सहाय्यक अभियंते सिडनी फर्नांडीसाची म्हायती. आनी लोकोत्सवात वांटो घेवपी गोंयच्या कलाकारांक दिवचे फुकट स्टॉल्स. दर तालुक्यान घडोवन हाडचो लोकोत्सव. दिवचलचो आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटयेची मागणी. आनी आतां खबरो विस्तारांत. स्मार्ट सिटीच्या कामावयल्यान विधानसभा कामकाजाच्या तिसऱ्या दिसाचे पयले सत्र बरेच गाजले. स्मार्ट सिटीच्या कामात एक व्हडलो घोटाळो जाला. ताची न्यायालयीन चवकशी जावपाची मागणी विरोधकांनी केल्ली. पूण स्मार्ट सिटी कॉन्ट्रॅक्टराक कारणां दाखय नोटीस काडिल्ल्याचें सांगून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान हो विशय थंयच भायर आयलो. केपेचो आमदार एल्टन डिकोस्टान ह्या विशीं प्रस्न उपाशिल्लो. स्पीकर सर, हिंगा हें घोटाला जे बाब एल्टन बाबान सांगला ते भाशेन and crores of rupees and मुखेलमंत्री तीन जेन्ना सप्लिमेंटरी विचून जाले घोटाळा घोटाळा म्हणटा कोणी जालो. तीन जाले विचरून दिली हांवें स्पीकर सर. यू हॅव टू कालच्या दिसाक मुखेलमंत्रीन सांगले स्पीकर सर की हिंगा आमी मागले की एक हाऊस कमिटी जावपाक स्पीकर सर. हाऊस कमिटी नाका स्पीकर सर. स्पीकर सर, हिंगा ज्युडिशियल कमिटी जाय विचारचे सर. एक मेजर स्कॅम जाय जाल्यार परत एकदा विचारतो. मेजर स्कॅम सबक्वेशन झाले बसून घे. जय सरदेसाई हेजेर आमकां बसून घे. सर मुखेलमंत्री झाले तुझे तीन क्वेश्चन झाले तुझे. जय सरदेसाई गरज ना. मुखेलमंत्री सांगचे की तो इन्क्वायरी करतलो तो. स्पीकर सर, सीएम एक मिनिट. तुम्ही उत्तर जें दिलां थंय एनेक्शर E2 म्हणून थंय 10 लोकेशनां दिल्या जंय केबल्स डॅमेज जाल्या. पावर केबल्स, कॅट 6 फायबर केबल्स ह्यो डॅमेज जाल्या म्हणटा तुमी. नव्यो घाल्ल्यो केबल डॅमेज जाल्या. हे तुमचोच एनेक्शर सांगता. स्पीकर सर, अकाउंटेबिलिटी खंय आहा? कोण रिस्पॉन्सिबल? ओपोजिशन लिडर उलयता तें सारकें. हू इज रिस्पॉन्सिबल? स्पीकर सर, सगल्यो केबल डॅमेज जाल्या आनी विल नीड टू बी रिप्लेस्ड. आतां ओरिजिनल घालपाक केबल कितले पयशे मोडले आनी नवे रिप्लेस करपाक कितले पयशे मोडटले हें आमकां जाय. आतां इज दीस नॉट अ क्रिमिनल वेस्ट ऑफ फंड्स? चीफ मिनिस्टर will agree, and I am agreeing with the honorable art and culture minister's statement yesterday that this is a bigger scam than his scam. खासगी रान वाठार क्षेत्रांनी बिल्डर लॉबी झाडां मारीत आसा आनी जमनीचे झोन बदलीत आसात असो आरोप आरजीचो आमदार विरेश बोरकारान केलो. रानमंत्री गैरहजर आशिल्ल्यान मुखेलमंत्र्यान जाप दिली. मुखेलमंत्री म्हणटा खासगी रान वाठार क्षेत्रांनी आमी झाडां कापपाक दिनात. आमदार कार्लोस फेरेरान अंतरीम अहवालाच्या नांवान झाडाच्या कत्तलीचो मुद्दो विधानसभेत काडलो. जेन्ना डिपार्टमेंटान जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी फक्त 5-20 झाडां जो आन्सर दिल्लो आसा डिपार्टमेंटान 20 झाडां कट करपाक परमिशन दिल्ली आसा म्हणून. सो तेजे नंतर डिपार्टमेंटान वचून थंय विजीट केला काय कितें काय इन्स्पेक्शन केला काय कितें ती बाकी सर्वे नंबरान. फर्स्ट स्पीकर सर, पयली गजाल आमी प्रायवेट फॉरेस्टान कोणाकूच कट करपाचें परमिशन दिना. ज्या जाग्यार ताका फॉरेस्टाचें परमिशन आमी झाडां कट करपाक दिलां दॅट ते प्रायवेट फॉरेस्टान पडना. तो सेपरेट सर्वे नंबर आसा. 8/1D आनी 8/1D1 हो कित्याक ना? हो एक मोठो प्रश्न आसा. कित्याक कितलेशे सब डिव्हिजन केल्या, लँड यूज चेंजीस केल्या, लँड यूज चेंजीस खंयच्या रोलाचेर केल्या आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो कितें से आसा?
कोविड टायमार हे सगळी कन्वर्जनां जाली. स्पीकर सर, कोविडाच्या टायमार ही सगळी कन्वर्जनां जाली फास्ट सारकी, रॅपीड स्पीड. बारीक बिल्डरांक फास्ट जाता आनी बारीक मनशांक केन्नाच फास्ट जायना. ही टोटल फास्ट स्पीडीन तुमकां मुद्दम दाखोवंक सोदता जे कन्वर्जन जाल्या ती हो 2019 मार्च 2019 फॉरेस्ट पळय कितले डार्क फॉरेस्ट आसा ते हे पळोवंक शकता सगळे. हांव टेबल करता हे कितले डार्क फॉरेस्ट आसा ते पळया. आनी मागीर इन मार्च 2019 उजो लायलो. ट्रेंड चालू आसा सद्याक, ट्रेंड उजो लावपाचो. दोंगराक उजो लायता आनी कन्वर्जन करपाक सोदता. जो जी कॅनपी आसा ती कमी करपाची. हो मेयाचो आसा, मे 2019. केन्ना? कोविडाच्या टायमार जेन्ना लॉकडावन पडलेले, सगळी बंद नासली, सगळे बंद. मात हांगा हे सगळे चालू. हो पळय थंय रस्तोय नासलो, तो कोविडाच्या टायमार तेंच्यांनी रस्तो बांदलो. जो सांगपाचो तात्पर्य एकूच आसा की हो जो एंटायर आसा तो फॉरेस्ट आसा, प्रायवेट फॉरेस्ट आसा. मात हितून जी कन्वर्जनां केल्या ही तांकां जेन्ना कमिटी बसयली आनी तेन्ना तांकां दिसलें की बाबा हो प्रायवेट फॉरेस्ट जातलो. लिगल कितें आसा पळय न्ही तितकेच आमी हांगासल्यान प्रायवेट फॉरेस्टाचेर ना ताका परमिशन दिला. तो हांगासल्यान परत रेव्हेन्यूवान गेलो, रेव्हेन्यूंतल्यान TCPन गेलो आनी तो डायरेक्टली आतां TCPचे जे उलयता पळय न्ही ताका सांग जे दिसा TCPचो फाल्यां सकाळी मिनिस्टर आसतलो ताजे डिमांड आसा ते दिसा तूं उलय, मिनिस्टर कन्सल्ट आन्सर करतलो. म्हाका मुख्यमंत्र्या कडेन एकूच जाय की हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावची, हेजेर थरो इन्व्हेस्टिगेशन विजिलन्सान घालची. कित्याक कितलेशे बस, डिपार्टमेंटांनी मुख्यमंत्री answer कर. फॉरेस्ट आसा बसून घे, बसून घे. आमकां इन्व्हेस्टिगेशन जाय हे म्हाका एश्युरन्स जाय. बरोबर बसून घे. स्पीकर सर, जेन्ना म्हज्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान जी एरिया प्रायवेट फॉरेस्ट ना थंयसर परमिशन दिला. हांव परत एकदां सांगता, जे डिव्हिजन जाला सगळे रितसर प्रोसेस कंप्लीट केल्लो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान, त्या हितूर इन्व्हेस्टिगेशन करपाचो विशय येना. स्पीकर सर, हांव सगळे टेबल करता. स्पीकर सर, समज सीएम हे करपाक शकता आनी मिनिस्टर स्कॅम म्हणून सांगता, इन्व्हॉल्वमेंट सगळ्यांची आसा. मुख्यमंत्री सांगलें न्ही तुका. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4A. स्पीकर सर, हांव हे टेबल करता. On this forest, there is a trend. What Chief Minister says is a correct answer as per the textbook. But foreign कित जाता, forest notified म्हणून आहा, forest it is shown as a forest. मागीर the department goes there and says interim report. Interim reportan काडटात forest. And then they say this is not a forest. एश कोन सगळे आतां your original plan shows forest, your committee shows forest. But when it actually goes for development, it says interim remote and Carlo. How are you allowing this kind of things to happen? स्पीकर सर, दोतोर काल्लूस आमदार हांच्यांनी सांगला त्या प्रमाणे आमी जो कमिटीन सजेस्ट केला तितकेच करता, ताज्या भायर कांयच करूंक ना. म्हणजे वॉट एवर द कमिटी 2-3 कमिटीचे रिपोर्ट्स आयल्या ताज्या भायर कांयच करूंक ना. आनी एक्चुअली तुमी दियात न्ही, यू कॅन प्लेस टेबल ऑफ फॉर्म्स. कला आणि संस्कृती मंत्री तसेच खेळा मंत्री गोविंद गावडे सध्या सगळी वटेन टिका आणि आरोपांचो धनी थारला. बेरेस्तारा मंत्री गावडेचेर नॅशनल गेम्सा वयल्यान परतून एकदा खर टिका जाली. मात ह्या सगळ्या प्रकरणाचेर सुदीन ढवळीकराची भूमिका कितें पळयात खासा रिपोर्ट. कला आणि संस्कृती तसेच खेळा मंत्री गोविंद गावडे चारूय वाटांनी टिकेचो धनी थारला. पयलींच कला अकादमीच्या रिपेराचे टेंडर काडी नासतना केल्ले काम, तातूंत जाल्ल्या भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि आता भर म्हूण काय कितें ओपन एअर ऑडिटोरियमाचो कोसळिल्लो स्लॅब. एके वटेन कला अकादमीचे आरोप अजून सोंपच नात, दुसरे वटेन नॅशनल गेम्साची कथीत गुड्डुलसावांचे आरोप परतून ब्रेस्तारा विधानसभेत गाजले. या सगळ्या बोवाळात गोविंद गावडेचो पारंपारीक राजकीय विरोधक मोगोचो सुदीन ढवळीकारान मात कांयच थेट भाष्य केल्लें ना. सुदीन ढवळीकाराक कॅबिनेट बैठकीत गोविंदान गाळी घाल्यो म्हूण फाटले एका तेंपार प्रकरण बरेंच गाजिल्लें. आता गोविंद सगळे कडल्यान चक्रव्यूहात अडकला आसतना सुदीनान संयमाची सावध भूमिका घेतल्या. अटल सेतूचे बाबतीत मात मंत्री गोविंद गावडेच्या वक्तव्याचेर सुदीनान आपली भूमिका मांडली ती अशी. अंडर मेंटेनन्स आसा आणि टॉपमोस्ट कंपनी त्या कामाचे मेंटेनन्स करता. पण सर एक मंत्र्यान जर अशें म्हणप की बाबा हे हजारांनी जो ताजो प्रश्न आसा, जो ताजो प्रश्न आसा, हांवें पयलींच सांगलां
की त्या हेचेर म्हाका कमेंट करपाचें ना मंत्र्याचे हेचेर. पूण त्याच बरोबर जे अटल सेतू आसा इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रोजेक्ट इन गोवा आनी म्हाका दिसता त्या प्रोजेक्टाक तशें कांय जावचें ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. उटंगराच्या पावसाच्या तडाख्यात दिवचल म्हालांतल्या विर्डी वाठारांत रस्त्याचे पालसण कोसळ्ळे. माती आनी गुणे कोसळत आशिल्ल्यान कुशीकच्या कांय घरांक धोको उप्रासला. पालसण कोसळपाच्या घडणुकेक लागून लोकां मदीं भिरांत पातळ्ळा. फाटल्या 4 दिसांच्या उटंगराच्या पावसान सगळीकडे धुमशणां घातल्या. पावसाच्या तडाख्यात विड्डेच्या दाटवाडो वाठारात आमोणच्या दिकेन वचपी रस्त्याचे कुशीकची पालसाण कोसळ्ळी. गुणे आनी माती कोसळिल्ल्यान कुशीकच्या एके फॅक्टरीची कांय प्रमाणात पडझड जाल्या. फाटले 2-3 दीस पडिल्ल्या नेटाच्या पावसाक लागून वेर्डी आमोणा रस्त्याक कुशीक घाटीन हांगासर लँडस्लायड जाल्ली आसा. तुम्ही पळोवंक शकता ही दरड एका घराचेर कोसळून तेची मातशी डॅमेज जाल्ली आसा. जर नेटाचो पावस पडत रावलो जाल्यार आनिकूय दरड कोसळून हांगासर व्हडली आपत्ती घडपाची शक्यता न्हयकारूं येना. साखळी आमोण्या रस्त्या वयल्यान दर दिसा हजारांनी गाडयांची येरादारी चालू आसता. एकाच वेळार हो जर रस्तो कोसळ्ळो जाल्यार व्हडली आपत्ती कोसळपाचो भंय आसा. पालसाण कोसळत आशिल्ल्यान कुशीक रावपी लोक भयभीत जाल्यात. रस्तो येरादारीक असुरक्षीत जाला. तुकाराम सावंतसाहेब, ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोग्यांनी पडपी पावसाक लागून बेरेस्तारा साळावली धरणाचें उदक भरून व्हांवपाक लागले. फाटले फावट 1599 मिलीमीटर पावस पडले उपरांत साळावली धरणाचें उदक भरून व्हांवताले जाल्यार अंदू 2170 मिलीमीटर पावस पडून धरण व्हांवपाक लागले. साळावली धरण पर्यटकां खातीर उक्तें जालेलें आसा जाल्यार ऑगस्टाक आझादी का अमृत महोत्सवाच्या निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडटले अशें उदका स्रोत विभागाचे सहाय्यक अभियंते सिडनी फर्नांडिसान सांगलें. आज आमची 20 तारीख आसा जुलायाची. सकाळचे 8 जावन 12 मिनटाचेर गोप्रो स्टार्ट जालो. सो एकदम खुशीची खबर. ह्या दिसा आमकां बरें जाण आमी बरें स्ट्रेस जाल्ले. लेट पावस जालो पूण जशी ट्रेन केन्ना लेट जाल्यार कशी स्पीड मेकअप करता तशें पावसान नेचरान आमकां हेल्प केलें की रायट टायमार आमकां ओवरफ्लो स्टार्ट जालो. गेल्ले दिसाक आमकां ओवरफ्लो जाल्लो तो 8 तारीख जुलायची 8 तारीख जालो. ओके आनी त्यात रेनफॉल ऑफ द कम्युनिटीक आसलो 1599 मिलीमिटर. सामको ना सांगे आमचे तरी आतां पळयता मुखींची अशें ना तो. लास्ट इयर आमकां पळोवपाक गेल्यार 1599 mm क्युम्युलेटीव आशिल्लें तेन्ना हो डॅम ओवरफ्लो जालो. पूण हे वर्सा अशें जालें उदक भरपूर कमी जालें. लेट पावस जालो चड पावस जाय पडलो. सो हे वर्साक आमकां 2170 mm क्युम्युलेटीव पावस जाय पडलो डॅम भरपाक. ताची आरेल आसता. आरेल 41.15 मिटर्स हे मिटराचेर तो आमचो डॅम ओवरफ्लो चालू जाता. आनी ताची लायफ स्टोरेज आसता त्या वेळार 236.34 मिलियन क्युबिक मीटर लायफ स्टोरेज आसता. 24 खातीर ओपन आसतलो. आनी चड करून आझादी का अमृत महोत्सव हो आमी ह्या वर्सा प्रोग्राम करतले. देर आर 75 डॅम्स आख्या इंडिया भितर सिलेक्ट केला सरकारान. सो जाता दीस इज वन ऑफ द डॅम्स. सो ते हांगासर आमचे 14 ऑगस्टासून प्रोग्राम्स आसतले. लायक आमचो अवेरनस मार्च आसतलो सांगे बाजारांत. मागीर आमचे भुरग्यांचे पेंटींग कॉम्पिटिशन आसतलें दॅट इज ऑन 14th. मागीर गेले वर्सास लायक सिमिलर वी विल हॅविंग इल्युमिनेशन ऑफ द डॅम. तिरंगा कलर जावन बरें इल्युमिनेशन जातलें आनी दॅट विल डे टील द एंड ऑफ द मंथ. आनी साळावली धरणाचो जो उदकाचो फ्लो आसा तो खंय तरी पडपाक सुरू जाल्लो आसा. आनी गेले ते वर्साक जुलायाक 8 तारखेक फ्लो पडपाक लागलेलो. पूण ह्या वर्साक ताका 12 दीस लेट जावन 20 तारखेक पडपाक लागला. आनी एक बरी गोश्ट आसा शेतकारां खातीर तशेंच गोंयांत जे उदकाची शॉर्टेज आसा तेंच्या खातीर ही एक बरी खुशीची गोश्ट आसा. तशेंच सिडनी फेर्नांडीस जो एई आसा तेंचें म्हणणें आसा की डॅम जे आसा ते ट्युरिस्टां खातीर उक्ते आसतले आनी ताका कसली फी आसपाना. फक्त बॉटॅनिकल गार्डन जें आसा डॅमार सगळं थंय वचपा खातीर फी चार्ज केल्ली जातली. तशेंच तेंचें म्हणणें आसा की जे ट्युरिस्ट येतात तेणी सगळी सावधानी बाळगोवपाक जाय. तशेंच कचरो करचो न्हू अशें तेंचें म्हणणें आसा. आनी जे आमचे 15 ऑगस्ट येवपा आसा ते खातीर हांगा वेगवेगळे प्रोग्रामी दवरल्या अशें तेणी सांगलां. आनी हितून भितर वेगवेगळी कॉम्पिटिशनाय आसतली अशें तेणें म्हणलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर.
लोकोत्सवात वांटो घेवपी गोंयच्या कलाकारांक फुकट स्टॉल्सां दिवचे तशेंच दर वर्सा लोकोत्सव वेगवेगळ्या तालुक्यांत घडोवन हाडचो अशी मागणी दिवचलचो आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये पावसाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिसा केली. मजगतीं पश्चिम विभागीय सांस्कृतीक केंद्रा वांगडा चर्चा करून थळाव्यांक फुकट स्टॉल्स दिवपाचो निर्णय घेतले अशें आश्वासन कला आनी सांस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडेन दिलें. ह्या लोकोत्सव फेस्टिवलाक बजेटीन ॲक्च्युअली 2021 2,33,00,000 मोडलेले. बजेट एस्टिमेट 21-22 2 कोटी जाल्ली, रिवायज एस्टिमेटातय 2 कोटी जाल्ली, परत बजेट एस्टिमेट 22-23 2 कोटी जाल्ली. पण आन्सर दिताना एक्सपेंडिचराक आन्सर दिला 3 कोटी 45,47,882. आता म्हाका प्रश्न विचारूंक जाय, जेन्ना बजेट एस्टिमेट इतलो जालो आणि ही जो वाडला तो अरावंड 66% वाडलेलो आसा. तो मिनिस्टरा कडल्यान म्हाका इतलेच जाय, हो इतलो कसो वाडला, हाचो ब्रेकअप कितें, आणि हो जर इतलो लोक उत्सवाचो सडनली इतलो हायक जाला, ऑलमोस्ट डबल जाला जाल्यार वॉज नॉट दिस वॉज म्हणजे ऑफिसरांक खबर नाशिल्ले, और जेन्ना लोक उत्सव केल्लो तेन्ना तुमी प्लॅन करूंक नासले काय. सो हाचे म्हाका डिटेल ब्रेकअप जाय. आणि असो जर प्रत्येक इव्हेंटाक आमचे जर पयशे डबल जावपाक लागले जाल्यार कशी बजेट आमी मेंटेन करतले. बजेट कित्याक करपाक जाय, येता तशे इव्हेंटाक पयशे मोडपाचे, उरलेले आपले गेले तशें करपाचे. आणि दुसरें म्हणजे कशें आसा, आणि मिनिस्टरान तेन्ना ते 28 तारखेक म्हटलेले की 800 जाण तुम्ही पार्टिसिपेट जाता. ऑन वॉट बेजीस म्हटलेले, म्हणजे जर नाल्यार ब्रेकअप आसपाक जाय अशें म्हजें म्हणणें आशिल्लें. तुमी म्हटल्यार 800 जाण तुमी म्हटलेलें क्लियर 800 जाण ऑल ओव्हर आर्टिस्ट येतले, 600 स्टॉल्स घेतले, म्हणजे खंयच्या बेजीर म्हटलेले जर ब्रेकअप ना जाल्यार. सो म्हाका दोनूय हांचे. स्पीकर सर, जे स्टॉल्स जे दिल्ले आशिल्ले ते स्टॉलाचो प्रत्येक जो पेमेंट जो आसा तो पेमेंट आमी डेबिट कार्ड आणि UPIच्या माध्यमांतल्यान आमी रिसीव केल्लो आशिल्लो. आतां बरेचशे कडेन काही गोश्टी जाल्ले आसा, जो ब्रेकअप हांवें तुमकां हाडिल्लो आसा, बरेचशे कडेन आमी शेअरिंग बेजिसाचेर आमी स्टॉल्स दिल्ले आशिल्लो. कारण जो आमचो टार्गेट जो आशिल्लो, जो 600 किंवा 800 जे आर्टिस्ट जे येवपाकले ते आमकां चड जाल्ले आशिल्ले. आणि तरी आसतना कोणाक आमकां न्हयकारपाक जाय आशिल्लें, कारण लोकोत्सव हो गोंयांतलोच न्ही, भारतांतलो हो एक फ्लॅगशीप हो एक कार्यक्रम जावन आसा. गोंय सरकारान 26,840 कोटी रुपयांचो अर्थसंकल्प जाहीर केल्लो. तातूंतलो आतां मेरेन 9,000 कोटी म्हटल्यार 23% निधीचो वापर केला. बजेटांतली 329 मदली 32 आश्वासनां पुराय केल्यात अशें मुखेलमंत्र्यान सांगलें. अर्थसंकल्पाच्या चर्चेक जाप दिताना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विरोधकांनी अर्थसंकल्पा आड केल्ले सगळे दावे भायर आयले. जालो तेन्ना ताका सांगला ऑलरेडी की मॅरीड लग्न जाल्ली आसा पळय न्हू, तेंचे पयशे सगळ्यांचे रिलीज करा. 7 कोटी रुपया ऑलरेडी तेंच्या डिपार्टमेंटान आसा लाडली लक्ष्मीचे. आमी गोंय फुडें व्हरपा खातीर हो बजेट मांडलेलो आणि तो 100% इम्प्लिमेंटेशन करपा खातीर म्हज्या बरोबर म्हजे सगळे कॅबिनेट कलीग हे सातत्यात प्रयत्न करतले हेजी हांव आस्त बाळगितां. आणि परत एकदां हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणून म्हजें भाशण सोंपयतां. जय हिंद. स्पीकर सर एक मिनिट. स्पीकर सर, मुख्यमंत्र्याचें भाशण बरें जालें. मुख्यमंत्र्यान निती आयोगाचें रेफरन्स दिलें आनी सांगलें की निती आयोगान सरकाराक एप्लॉड केल्लो आहा. फॅक्ट की सरकाराचो सोशल सेक्टर्स, क्वॉलिटी ऑफ लिव्हिंग, पर कॅपिटा इन्कम, हेल्थ स्पेंड, वॉटर एंड सॅनिटेशन हाजेर निती आयोगान गोंय बरें आहा दुसरे स्टेटी परस म्हणून म्हणलां. पूण एट द सेम टायम स्पीकर सर, गेले खेपे हांव निती आयोगाचें सांगतालो तेन्ना बाब दाजी साळकार आनी बाब मोविन गुदिनाक तुमी म्हजेर घाल्ले, आनी तेन्ना ताणें कितें सांगिल्लें की आमचे बजेटेड फिस्कल डेफिसीट 4.7% आहा, विच इज मोर देन 3.5%, विच इज द लिमिट सेट बाय निती आयोग. सो आवर बजेट इज अ फेलियर. स्पीकर सर, जो बजेटाशी रिलेटेड आशिल्लो तितक्याच मुद्द्यांचेर उलयता. बाकी तेंच्यांनी परत एकदां सगळी डिमांडा वयली भाशणां परत सुरू केल्या. परत तेन्नाय डिमांडाचेर उलयतालो. तो सी फेररची स्कीम आमी 3 वर्सां खातीर एप्रुवल दिल्या. एवरी स्कीम जी आसता पळय न्हू ही दर फावटी रिवायज केली वता 4 वर्सांनी 5 वर्सांनी तेजो इन्कम आनी येते. आनी तेज्या म्हायती खातीर 1.5 लाख इन्कम आसलें त्या वयल्यान 3 लाख केला हे फावटी. आनीक चड जाणांक मेळटली तिजो फायदो. हे फावटी इन्कम लिमीट वाडयला. तूं काडून पळय. जाणांकू सुबेज 2600 एंट्री आहा, तुवें 3000 केल्यात. 400 जाणां सुबेज. काय एक्स्ट्रा ना. इन्कम लिमीट वाडयल्या त्या ती आतां 3 वर्सांक एप्रुवल दिला. ताज्या उपरांत परत ती करूं येता. फक्त विजयान जे 2 विशय सांगले बजेट रिलेटेडचे
की तो 8,000 कोटी विटी म्हटल्या उपरांत त्यांनी 4 वर्साचें सगळें कॅल्क्युलेट करून सांगलें आनी तेज्या उपरांत त्यांनी 4,183 कोटी त्यांनी फिजिकल डेफिसीटचो विशय सांगलो. तेजेर हांव फक्त एकूच म्हणजे अकॉर्डिंग टू द फायनान्शियल रूल इट इज इफ अ स्टेट इज नॉट एबल to fully utilize the sanctioned borrowing limit, including the additional borrowing limit of the power sector reforms in any particular year during the first year of the financial year fourth expenditure खातीर स्पेंड करता. बाकीच्या हितूंतल्यान आमी जे लोन सर्वीस करपाक जाय ते लोन सर्वीस करता. त्यांनी पर कॅपिटा इन्कमाचेर उलयलो. गोवा इज अराउंड 5.5 lakhs and which is the highest. तुका ताजेर नाका तुम्ही तुका नीती आयोगान सगळे डिग्री बऱ्यो दिल्या. तुका मारला खंय ताणी की थर्ड हायेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट स्पीकर सर आणि फिस्कल डेफिसीट तुझे वाढला म्हणून. अनएम्प्लॉयमेंटाचेर हांव परत सांगता म्हणजे अनएम्प्लॉयमेंटाचेर सांगता आसतना आमी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपल्सरी फॉर द गव्हर्मेंट जॉब हाज्या खातीर केला. त्या खातीर जो कोण प्रायवेट सेक्टरान वयता तो 100% एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीन रजिस्टर्ड करता की आपल्याक जॉब जाय म्हणून. त्या खातीर आमचो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीतलो नंबर जो आसा तो 1,10,000 आसा. फाल्यां सकाळी जर आमी म्हटलें सर अदर वर्ड्स तू म्हणटा की नीती आयोग चूक म्हणून. हांव नीती आयोग चूक मागीर तेंच जालें तें. विजय सरदेसाई. गोंयच्या खासगी रानां कापपाच्या प्रकारात सरकाराचो आस्पाव आसा असो आरोप सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान केला. तशेंच झाडां कापपाचे प्रकार जर चालू उरले जाल्यार पर्यावरणाक धोको जातलो असो भंय विरेशान उक्तायला. देखून झाडां कापपाच्या प्रकारात आस्पाव आशिल्ल्यांचेर कडक कारवाय करपाची मागणी विरेश बोरकारान केल्या. आयज तुमी पळयलां आसतलें एसेंब्लीन जे आमी फॉरेस्टाचो प्रायवेट फॉरेस्टाचो विशय घेतलो की झाडां कट करता म्हणून आनी हे झाडांचो प्रकार चालूच आसा. आनी एक आमी सर्वे नंबर्स मेन्शन केले आनी तितून दाखयले की जो प्रायवेट फॉरेस्ट आसा तितून झाडां कट जाल्ली आसा. तेन्ना आमकां रिप्लाय गावलो की 20 झाडां कट जाल्या म्हणून. हांव सांगपाक सोदतां आनी हांवें विज्युअल्सूय दाखयल्ली आसा की 20 झाडां कट जावंक ना, खुबशीं झाडां कट जाल्लीं आसा आनी ताका कावंटींग आशिना इतलीं झाडां कट जाल्या. मात परमिशन घेता आसतना फक्त 20 झाडांची परमिशन घेतल्या. मात मिनिस्टर सीएमान ते खंय ना खंय घुसपयले खंयचे खंय उलोवंक लागलो आनी म्हणूंक लागलो तें कांय ना आमी सारकें परमिशन दिवन केलां. मात जेन्ना हांवें फोटो दाखयले तेन्ना खरें म्हटल्यार चिंतपाक जालें कित्याक इतलें डिजास्टर जालां, डिस्ट्रक्शन जालां आमच्या फॉरेस्टाचें आनी ताका कोण जबाबदार आसा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हांवें एक्शन घेवचें म्हणून सांगलें बट तेणें कांयच करूं ना. सो हितून खंय ना खंय हो सरकार खंय ना खंय इनवॉल्व आसा अशें म्हाका दिसता. कारण समज इनवॉल्व ना जाल्यार तेंचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय आनी कोण रिस्पॉन्सिबल आसा म्हटल्यार पयलूचो जो सरकार पयलू जो TCP मिनिस्टर आसा जावं फॉरेस्ट मिनिस्टर आसा कोण आसा जावं कोण ऑफिसर्स आसा हेंचेर एक्शन घेवची ही आमची मागणी आसा. आनी तुमी पळयता आसतलें आख्खो आमचे दोंगर जे आसा मुद्दम उजो लायता पयलू आनी मागीर कट करता. आमी गेले ते फावटी तशेंच मंडूर गांवांनी सेम अशेंच प्रकार चालू आसलो, उजो लायलो आनी मागीर झाडां कट केली. तेन्नाय आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरांक आपोवन तेजी रिपोर्ट केली. समज अशें जायत उरलें नाल्यार फुडें आमचें जें एनवायरमेंट आसा तें उरपाचें ना, आख्खे दोंगर काबार जातले आनी नश्ट जातले आनी एका सहकारी हो जो सरकार आसा हो सहकारी आसा. कारण तांकां पडलेलेच ना आयज की जनावरांचे जावं आमचे दोंगरांचे जे आमची दोंगर आमकां राखपाक जाय, रानां आमकां राखपाक जाय, हे जे पडलेलेच ना ते जाय तशें उठल्या सुटल्या की प्रॉपर्टी डिलींग जावं व्हडली व्हडली कन्स्ट्रक्शन हाडपाचें हेजेरूच पडलेलें आसा. तांकां फक्त लँड माफियांक वाडोवपाक जाय आनी लँड माफियांक जागो दिवपाक जाय. भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान मंत्रीपद सांबाळपाक जायना जाल्यार राजिनामो दिवचो अशी तिडक काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान उक्तायली. कुडचड्या वयल्या रस्त्याची सारकी चवथिकाय जाल्या. पुराय रस्त्यार फोंडकुलां पडून लोकांक वाहनां लेगीत सारकी चलोवपाक मेळना. उटंगराच्या पावसांत रस्ते उदका पोंदात वतात. मंत्र्यान न्याय वाटचे पयलीं स्वताच्या मतदारसंघात पयलीं लक्ष घालचें अशें अमित पाटकराचें म्हणणें आसा. पयले म्हटल्यार जो तज्ञ मंत्री PWD मंत्री पळय ज्ञान वाडटा न्ही ते पयलीं ज्ञान ताणें वाडचें ना. पयर एका इंटरव्यूआन ताणें सांगलें की कुठड्यार आपूण ते वर्सभरा भितर करून घेतलें म्हणून. अरे जेन्ना तुका खबर आसा की मे जून म्हयन्यान पावस येतलो तेन्ना तूं काम एप्रिलान कशें चालू करता. पावस जावनी मरे मागीर ऑक्टोबरान तूं काम चालू कर मरे. सो म्हाका दिसता ते कुडचड्या वयले इज टोटल मिसमॅनेजमेंट, कांयच प्लॅनिंग ना. आणि थंय जे काम केलां तो जे एक्सप्लेनेशन दिता की 1000 डायमिटराचे पायपाक आमी 1200चो खंय होल मारता आनी ते खंय सिंक जातले. आमी आज 2023च्या वर्सान अशी टॅक्नॉलॉजी ना आमचे कडेन की ते रस्ते बांदले सिंक जातले. अरे 1980 1970 आमी आयकल्ले जेन्ना WM जाताले तेन्ना म्हणटाले की एक पावस वचपाक जाय, ते सेटल जावपाक जाय, मागीर ताजेर हॉटफिक्स घालताले. पूण हो आज मंत्री 2023 सालान ही खंयची टॅक्नॉलॉजी हाडटा म्हाका कळना. सो म्हाका दिसता दिस इज कंप्लीट फेलियर ऑफ PWD मिनिस्टर. तो खरें म्हणल्यार ते चेराच्या लायकीचोच ना
कित्याक एका वटेच्यान ताणें स्मार्ट सिटीचे घट्टण करून उडयल्ले आसा पणजे आनी जी ताची स्वताची कॉन्स्टिट्युन्सी आहा कुडचडे थंय सुद्दां ताणें टोटल मॅच केल्ल्या की सिवरेज लायनीचे वचून तुमी आज रस्त्यार ते पॅचिंग केला ते पळय सगळे रस्ते भितर गेल्या बरें एसटीपी लायन घातली म्हूण जायना तो प्लांट येतलो खंय एसटीपीचो प्लांट आनी प्लॅन केला मॅनग्रूव एरियेन सो ते मॅनग्रूव परमिशन कशें मेळटलें सो दीस इज टोटल फेलियर ऑफ पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर म्हाका दिसता पीडब्ल्यूडी मंत्र्यान जर ताका कळना जाल्यार रिजायन जावचें नाल्यार कोणी कॉम्पिटंट मनीस आहा ताचे कडेन दिवचो पोर्टफोलियो पेडणेच्या तुये गांवच्या सीमेचो वाद विधानसभेत बरोच उपरासलो. तुये गांवचो काय भाग पेडण्यात येता. हो भाग तुये पंचायत काय पेडणे पालिकेक लागता. ह्या कोफुसामाक लागून लोकांक वेवसाया खातीर परवानो तशेंच घर क्रमांक घेवपाक त्रास भोगचे पडटा. हे भायर पालिका आनी पंचायती मदीं महसुला वयल्यान केस्तांव पेटला अशी कागाळ मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान केली. ऑगस्टाच्या 10 तारखे पयलीं तुये पंचायत आनी पेडणे पालिके बरोबर बसका घेवन तातूंत महसूल खात्याक आस्पावन हो सीमावाद सुटावो करपाचें आश्वासन मुखेलमंत्र्यान दिलां. स्पीकर सर, सगळ्यात मेजर सिरियस इशू तुये पंचायत आनी पेडणे म्युनिसिपालिटीचो. स्पीकर सर, 1988 जेन्ना तुये पंचायत फॉर्म जाल्ली तेन्ना एक मुर्मुशे म्हणून एक वाडो आहा. आतां सगळे म्हणटले मुर्मुशे येद्याच्या वाड्याक येतले व्हडलें डिस्कशन कित्याक ते सांगता तुमकां. 88 जेन्ना तुये पंचायत जेन्ना फॉर्म जाली तेन्ना 88च्या पयलीं जेन्ना पेडणे पंचायत आसली, पेडणे म्युनिसिपालिटी नासली, तेका लागून पेडणे पंचायत असल्या कारणान मुर्मुसो हे गांव पेडणे पंचायतीन येतलो. आनी जेन्ना नोटिफिकेशन आउट जालें तेन्ना पेडणे म्युनिसिपालिटी फॉर्म जाली तेन्ना फक्त तो टावन पेडणे टावन आहा तोच इन्क्लूड करपाक लागलो. तेका लागून ह्यो मुर्मुशे वाडो आहा तो हायटीचेर गांवान वयर आसलो, सो तेका लागून तो भायर दवरलो पेडणे म्युनिसिपालिटीन. पूण तो बॉर्डर पयलींची बॉर्डर जी आसली पेडणे पंचायतीची ती पेडणे पंचायतीची मुर्मुशे भितर घेतलेली आनी तो मागीर डिमार्केशन करूंक ना आफ्टर 1988. आफ्टर 1988 तुये पंचायतीक रेव्हेन्यू सगळे म्हणजे टॅक्स कलेक्शन सगळे मुर्मुशे गांवाचे तुये पंचायत कलेक्ट करताली. आतां तुये पंचायत कलेक्ट केल्या कारणान 1989 जेन्ना म्युनिसिपालिटी परत फॉर्म जाली पेडणे म्युनिसिपालिटी जी पेडणे विलेज आसली ती पेडणे म्युनिसिपालिटी 1989 फॉर्म जाली तेन्ना ह्यो मुर्मुशे गांव भायर उरलो. स्पीकर सर, मेजर इशू जो आहा तो ह्या मुर्मुशे गांवान आयज CISF आपले कॅम्प बांदता येदे व्हडले, पूण फीज तेंच्यांनी जे लायसन फीज आहा ती तुया पंचायतीक फारीक केल्या 80 लाख सुमार. आनी त्याच एरियान मुर्मुशेन आयज आमच्या ऑनरेबल PWD मिनिस्टरान आमकां 30 MLD प्लांट सँक्शन केला आनी तें कामूय बरे भशेन सुरवात जाल्या. तेय मुर्मुशे त्या वाड्याचेर येता. IIT तेतून मुर्मुशे वाड्यार येता. सो हे मेजर प्रोजेक्ट हे मुर्मुशे वाड्याचेर ते वाड्यार येतात. आनी आयज परिस्थिती अशी आहा थंयसर 50च्या वयर घरां आहात आनी तांकां कसलो डॉक्युमेंट करतलो जाल्यार तांकां हेवटेन धांवचें पडटा आनी कोणा कडेन वचपाचें पयलीं वाचचें तुवें रीड करा आनी त्या नंतरच तूं मागीर तुजें कितें ऍड करपाक सांग. स्पीकर सर, ती 2 डिपार्टमेंटां लागता. एक डायरेक्टर ऑफ पंचायत आनी दुसरें डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपालिटी आनी तिसरें रेव्हेन्यू. अशी 3 डिपार्टमेंटां लागता. तर ते जाला कितें ते रेव्हेन्यूचें म्हणणे ती नोटिफिकेशन काडपाक जाय. एक तर पंचायतीन आपली एरिया आनी दुसरे एरिया. रेव्हेन्यूचें म्हणणे आहा ती लँड वायज डिस्प्यूट आसा तेणी आज मांडला आनी ताका हांव एश्युरन्स दिता की जाता तितके बेगीन विल सीट विथ द DMA डायरेक्टर ऑफ पंचायत आनी आमदाराकूय बरोबर घेवन, कारण तो डिस्प्यूट असल्या कारण बट आमी रिजॉल्व करतात, जाता तितके बेगीन रिजॉल्व करतात. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटीन. आतां रोखडेच पळोवया गांवगिऱ्या वाठारांतलो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.